पुवीत सोनवार सोम्या जेजूचो विसोवाचो दीस। संवसाराचे रचने उपरांत ह्या दिसाक दुसरो विसोवाचो दीस म्हणटात। इग्रोज मातेचो वर्सांतलो शांत आनी ओगेपणाचो दीस। आयज इगोर्जेन सेवा धर्म कांयच ना। रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप 6 वोळ 5 ते 14 आमी आतां आयकुया। ताचे भाशेन मरून जेजू आनी आमी जोर एकाच जिवाची जाल्याव तर ताचे भाशेन पुनर्जीवन जावनूय तो आनी आमी एकाच जिवाची जातल्यो। हे आमच्या पातक्या सैमाचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोरण्या सैमाक खुर्सार मारला। हे आमी बरेंच समजूंक घेवंक जाय। मनशां मरतात तेन्ना ती पातकाचे पोदवेंतली सुटली, पूण क्रिस्ता बराबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी जिवी आसतली हो आमचो भावार्थ। जेजूक आनी मरण ना, मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना हें आमी जाणो। तो मेलो तेन्ना पातकाचे पदवेंतलो एकेच पावटीन तो सारकोच सुटलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर। तर तुमचे विशीं अशें समजात की तुमी पातकाचे पदवेक मेली जाल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान तुमचें जिवीत सगळेंच देवा खातीर। तुमचे मरणादी कुडीचेर पातकान आनी राज चलोवचें न्हय आनी अशें तुमी कुडीच्या वंदवण्यांक पाळो दिवचो न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करूंक पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात। देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे देवाक मानता तसल्या जिविताची आवतां कशी देवाक वोपून दियात। आनी तेन्ना खरेपणी पातक आनी तुमचेर आपली पदवी चलोवचें ना, कित्याक तुमी समृद्धीच्या आदीन न्हय पूण देवाचे दयाळाचे आदीन आसात। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। नियाळ खरें म्हणल्यार जेजून आपल्या शिसांक ह्या दिसाक तयार केल्ले, पूण ते घुस्पले। जेजून सांगलोलें तें तांचे दोळ्या मुखार आसलें, पूण तांकां घोटाय नासली। तांचो भावार्थ हारलो। आमी इगोर्जेन बसून खुर्साचेर नदर थिरावन दूख धरून जेजूच्या कोश्ट मरणाचेर नियाळ करून दर एकलो आपल्या जिविताची तपासणी करून नवसरणी हाडूंक वावरूंक जाय। जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर आमी लक्ष घालता तेन्ना आमचे कोश्ट सोंसूंक आमकां बळ मेळटा। तर आमी आयज मागणें करुया की आमी शांत बसून आमच्या जिविताची तपासणी करून आमच्याच जिविताक बदल हाडूंक आमी वावरुया।